आमी दिवंक ना पूण तुवें तांकां रेव्हेन्यू हॉलिडे दिली वाडयली हें आन्सर आमकां मेळिल्लें आहा आनी आमकां खबर आहा. स्पीकर सर, ह्या प्रोजेक्टा खातीर 2100 एकर आनी 2023 to 24 म्हळ्यार 2 वर्सां GMRन 545 crores जोडल्या अशें म्हणून आमकां हांगा कळटा. आतां तातूंत स्पीकर सर एक कंडिशन आहा ग्रीन बेल्ट म्हणून. ग्रीन बेल्ट म्हणटा ते कंडिशन नंबर 7 of addendum to EC issued on 13/3/2020. Exact utar अशें आहा, green belt shall be developed in area as provided in project details with native tree species in accordance with the forest department. स्पीकर सर, हांवें RTI घाली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विचारपाक की तुमी खंयची झाडां दाखयलीं काय म्हणून, कित्याक नेटिव्ह स्पिसीस त्यो. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्पीकर सर, which I can place on the table of the house, म्हाका उत्तर दिलें की आमकां नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. दिस इज नॉट दिस इज RTI रिप्लाय, नो फोटोग्राफ. स्पीकर सर, आतां हाजे खातीर आनी एक RTI घाली हांवें सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटाक, जें सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट मुखेलमंत्र्या अंडर येता. तांणी म्हाका स्पीकर सर, हांवें मागली पातळ भाजी, तांणी म्हाका दिली रस्सा ऑमलेट, भलतेंच दिलें स्पीकर सरांचें. ते म्हणटा 55,000 झाडां मारलीं आनी ताजे खातीर आमी कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन केलें, सांखळे, दिवचले. हांव विचारता ग्रीन बेल्ट थंय केलो काय म्हणून, बिकॉज दॅट्स अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. स्पीकर सर, सो म्हाका आतां दिसता हाजेर की आमी म्हणटात हो जावंय जाला, हो घर जावंय जाला GMR म्हणटा. म्हणटकच म्हजो पॉयंटेड क्वेश्चन मुखेलमंत्र्याक, वेदर ग्रीन बेल्ट as per addendum to EC, EIA report and Supreme Court judgment has been developed by GGIAL, and if not, what action you will take? स्पीकर सर, विजयबाब सरदेसाय, मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ह्या एअरपोर्टाचेर एकंदर लोकांक पयशे मेळूंक ना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो केसीस ज्यो आहा पळय न्ही, ज्यांच्यो क्लियर जाल्या तांकां 100% पयशे मेळ्ळ्या. ज्यांचें डॉक्युमेंटेशन ज्यांच्यांनी क्लियर दिवंक ना, काही लोक पेडण्यान रावत ना, मुंबय आनी भायर सगळ्याक रावता, तांच्यांनी आमी फास्ट ट्रॅक करपा खातीर आनी तांकां फॅसिलिटेट करपाक आमचे सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंट तांकां मदत करता आनी उरलेल्यांचे पयशे तेंच्यांनी क्लेम घालता तांकां मेळटले. दुसरे स्पेशल स्पीकर सर, तांच्यांनी जो प्रश्न मुटलो की आमी फाटल्या ग्रीन बेल्ट ना तेजेर येता हांव. कन्सेशनर एग्रीमेंटाच्या प्रमाणे आमी तांकां हे जो आहा पळय न्ही रेव्हेन्यू हॉलिडे जी आहा ती कन्सेशनर एग्रीमेंटा प्रमाणेच दिल्या. आमी खंयसरूच आमचो कन्सेशनर एग्रीमेंट वायलेट करूंक ना आनी त्या खातीरच तांचो जो रेव्हेन्यू म्हणजे आमकां रेव्हेन्यू येवपाक जो सुरवात जाता वो 7 डिसेंबर 2024. तिसरो तेणी जो विचारलो ते रिगार्डिंग दॅट ग्रीन बेल्ट. तिसरो हांवें तुका एकूच पॉयंट ताच्या पयलीं 2 सब क्वेश्चन विचारले, ताची उत्तर ना तुका दुसरो विचारपाचो विचारतो हांव. 3 सप्लिमेंटरी विचारपाक. हय, हांवें खंय ना म्हटलं. तुका हांवें पयलो विचारला ग्रीन बेल्टाचेर, ताजेच उत्तर दी. न्हू, पयलीं तुवें पयशे मेळोंक ना म्हणून सांगलें म्हाका, तें सांग. मेळूंक ना म्हणून सांगला हांवें न्ही, मेळूंक ना तांकां. बट तें कळोंक जाय ना जाल्यार परत म्हणटलो तांकां लँड लुजर सर्टिफिकेट पसून दिना तूं. पण ताका पयशे सोडून सर्टिफिकेट पसून दिवंक ना. लँड लुजर सर्टिफिकेट तेंच्यांनी एप्लाय करचें, आमी दिवपाक सुरवात केल्या. तेंच्यांनी सिव्हील एविएशन डिपार्टमेंटा कडेन एप्लाय करचें, ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट जाका दिवपाक जाय, जाका आमी क्लेम दिलो, म्हणजे पयशे जेणे आपले घेतले ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. पयशे घेतले न्ही, पयशे घेवंक ना ताका जाय न्ही, तें आपलो लँड जमीन घेवंक ना तो अजून व्हेरीफाय जावंक ना जाल्यार त्या तोच लँड लुजर म्हणून मागीर तो जावचेच ना. ते GMR जोडीता ते थंय. स्पीकर सर, जेणी ज्याचे पयशे अजून क्लियर मेळोंक ना, कारण डिस्प्यूट आहा म्हणून मेळोंक ना, कारण त्याचे डिस्प्यूट क्लियर जाले म्हणजे ताका लँड लुजर सर्टिफिकेट मेळटली. तिसरो जो तेणी प्रश्न विचारलो जो म्हाका पळय न्ही, अकॉर्डिंग टू द EC तेणी जो ग्रीन बेल्ट डेव्हलप करपाक जाय त्या नुसार तांच्यांनी अजून तो करूंक ना. तो कळयला तांच्यांनी, तो आमी ताका ज्यो ग्रीन स्पेसीस वीच इज स्टेटींतलो स्पेसीस आसा त्या प्रमाणे लावपाक जाय, तो आमी तांकां करपाक लायतले. 693 एकर्स तो 693 एकर्स. सर, हितून 2 आसा गजाली. एक जो आहा पळय न्ही तो ग्रीन बेल्ट तेणी भायलो आउटर एरिया जो डेव्हलप करपाक जाय तो म्हटला, आनी अकॉर्डिंग टू द तांकां कोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्ली त्या प्रमाणे तितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय. ती झाडां लायली. ना झाडां इज नॉट ग्रीन बेल्ट. स्पीकर सर, झाडां आनी ग्रीन बेल्ट कन्फ्यूज जावंक जाय ना म्हणून म्हटलें हांवें. इट इज एन ताका जो डेव्हलप करपाक जाय ग्रीन बेल्ट तो करतलो म्हणून थंय कट केला म्हणून जितकी झाडां तेंच्यांनी लावपाक जाय आसली पळय न्ही तितकी झाडां तेंच्यांनी तितक्या एकरान लायली. स्पीकर सर, आतां म्हजो दुसरो प्रश्न. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान म्हणलें आतां
की रेव्हेन्यू शेअर जो आसा तो कन्सेशन एग्रीमेंटा भशेनूच केला. गेले असेंब्ली सेशनान स्पीकर सर ह्याच मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें की 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू वो मे 31 मेळपाक लागतलो. आतां तांणी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें आनी तो कन्सेशन एग्रीमेंट एमेंड केलो. सो कन्सेशन एग्रीमेंटा प्रमाणे तुमी करूं ना, तें उगीच कानान घालनाका. कन्सेशन एग्रीमेंट तुमी एमेंड केलो आनी कॅबिनेट डिसिजन घेतलें, नाजाल्यार कॅबिनेट डिसिजन कित्याक घेवपाचें तुमी? सो घेतलें तें घेतलें. आतां हांव ताजेर वचना स्पीकर सर, हांव ताका एक लक्षांत हाडूंक सोदतां. 36.99% ऑफ द ग्रॉस रेव्हेन्यू. ग्रॉस रेव्हेन्यू म्हळ्यार कितें स्पीकर सर? इट इज मनीज रिसिव्ड फ्रॉम सब लायसन्सीस, फ्रॉम एरोनॉटिकल एंड नॉन एरोनॉटिकल सर्विसीस, and monies from non-refundable deposit bar concession fees for aeronautical and non-aeronautical services. ये amount वो amount कितलो जाता? What is the gross revenue according to you? स्पीकर सर, आफ्टर 7th of December 2024 जो ग्रॉस रेव्हेन्यू ताज्या कडेन येतलो पळय न्ही, इन्क्लुडींग द डेपोजीट मनी, दॅट वील ऑल्सो कम टू द स्टेट गव्हर्मेंट. ना 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 तशें म्हणना हांव स्पीकर सर. तुका जर हांव पयशे दिवपाचो आहा, तुका खबर म्हाका पयशे खंय दिवपाचो आहा? तुका खबर आसतलें हांव तुका कितलो देयत आहा तो. तूं वगीच अशें म्हाका सांगूंक शकना. तुका हांव कितले दिवपाक जाय मेजरमेंट स्पीकर सर अप्रॉक्सिमेटली हें तुका खबर आसतलें. आतां हांव तुका विचारतां हो ग्रॉस रेव्हेन्यू तांचो कितलोसो जाता एप्रॉक्सिमेटली, कित्याक म्हजे कडेन फिगर आहा, नाजाल्यार हांव तुका सांगतां. स्पीकर सर, हाजे कॅल्कुलेशन्स जे आसा पळय न्ही, तो जे सांगता आतां पर्यंत ग्रॉस, हांवें ताका परत सांगलां की एन्युअली तेजो पूर्ण ग्रॉस रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही वो 36.99% वो सरकाराक येतलो. आनी आमी 7th December 2024च्या उपरांत आमचो कन्सर्न ऑफिसर जो आसा सिवील एविएशनचो हो त्यांच्या ऑडिट डिपार्टमेंटा कडेन कंटिन्युअसली इन टच आसतलो आनी तो रेव्हेन्यू आमच्या कडेन येतलो. स्पीकर सर आतां हांव तुका मातसो अवेअर करतां, सिन्स तूं इतले कॅज्युअली घेता म्हणून. हांव कॅज्युअली घेयना. ना स्पीकर सर एक मिनिट. 24-25 फायनान्शियल इयर 24-25 लँडर्सांक तांणी GGIALन सांगलां की आमी 960 कोटी रुपया जोडपाचे आहा म्हणून. ताजे 36% म्हणल्यार स्पीकर सर 207 कोटी रुपया जे आमकां आतां लॉस जाता बिकॉज ऑफ युअर कॅबिनेट डिसिजन. सो स्पीकर सर हें तकलेन फक्त दवर की कितले अमावंट जाता तो. 207 कोटी रुपया तुवें लॉस केलें एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन. कोणा खातीर लॉस केलें? GGIALक. कारण कितें स्पीकर सर? कारण कितें? कित्याक तांचें हाजेर पॅन्डेमिकान बंद पडिल्लें म्हणून. म्हाका तुमी आन्सर दिलां पॅन्डेमिकान 20 दीस बंद आशिल्लें म्हणून काम. 20 दिसां खातीर 207 कोटी रुपया सरकाराक लॉस करपी तूं पयलो मुखेलमंत्री इंडियन आसतलो हें म्हाका कळना. स्पीकर सर, ताका हांव परत एकदां सांगता, हांव कोर्टाच्या ऑर्डरी खातीर 634 दीस ताका रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो आनी कोविडा खातीर ताका 180 दीस रेव्हेन्यू हॉलिडे मेळ्ळो. तुजी कॅबिनेट नोट 20 दीस म्हणटा ना, दाखय कॅबिनेट. हांवें तुजी कॅबिनेट नोट पळयल्या. स्पीकर सर, कॅबिनेट नोट तुवें ड्राफ्ट करून तांणी ड्राफ्ट केल्ली. स्पीकर सर, हे क्लियर कट आनी हो कन्सेशनर एग्रीमेंटाच्या नुसारूच आसा. स्पीकर सर एमेंड केलो कॅबिनेटान, कसो नुसार म्हणूं येता? कोंकणी कसली? म्हाका समजना ही कसली कोंकणी ती. स्पीकर सर कारण कितें? कित्याक तुवें लॉस केलें सरकाराक सांग म्हाका. स्पीकर सर, सरकाराक एकूय पयसो आमी लॉस करूंक ना, कारण रेव्हेन्यू हॉलिडे 2 वर्सां म्हणजे तेजी डेट जी आसा पळय न्ही, हांव परत एकदां सांगता, म्हणजे त्या डेटीकूच आमी आमकां रेव्हेन्यू जो सरकाराक येवपाक जाय पळय न्ही तो सुरू जातलो. स्पीकर सर एक सारांश घेता हांव आनी मुखेलमंत्र्याचें एक एटेन्शनान हाडटा. सारांश असो की कितले पयशे ते आमकां दिवपाचे आहा ते आमकां खबर ना. कितले पयशे एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन आमकां लॉस जाता ते आमकां खबर ना. कितले पयशे ते जोडूंक लागले ते आमकां खबर ना. आमकां खबर कितें आहा? कितें खबर आहा आमच्या सरकाराक? हें मातशें उत्तर दिया. स्पीकर सर, तो जे सांगता पळय न्ही, फाटल्या फायनान्शियल इयराक 22-23 ओके, हो जो तांचो टोटल इन्कम जो दाखयला पळय न्ही 22-23-24 हो आतां पर्यंत 305 कोटी रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही हो तांचो दाखयला. आमी पर्सनली मॉनिटर करता. फिगर रॉंग स्पीकर सर, फिगर रॉंग. 545 कोटी. 22-23-24 545 crores. आनी तांणी 24-25 960 crores जोडटाले म्हूण सांगलां.
लँडरांक दिला स्टॉक एक्सचेंजीन गेल्यार मेळटा तुका कोण आहा स्टॉक स्पीकर एक्सचेंज सर आमकां कितले फुडें जोडटले पळय न्ही हांवें परत सांगलां की 7 डिसेंबर मरे stock 2024च्या उपरांत तेंच्या हे रेव्हेन्यू दिगंबर जो असतो. त्यांच्या केटीत येतलो तितूंतलो 36.9% चेक केल्यार मेळटा पयशे कितले तुम्ही पुढे वचूया श्री कालू सर ना स्पीकर सर एक मिनिट स्पीकर चालेल, last सर ना question एकूच मिनिट सारांश घेता पयलो जो ताणें म्हाका उत्तर दिलें की आमी ग्रीन बेल्ट तांकां करूंक लायतले कितले मेरेन सुप्रीम कोर्टाचो कंटेम्प्ट जाता स्पीकर सर आनी फाल्यां जर तेंय कॅट केलें जाल्यार हांव चीफ जस्टिसाक लेटर बरयतलो की कंटेम्प्ट जाता आनी इसी तांची विड्रॉ जातली इसी विड्रॉ जाल्यार सेकंड फेज करूंक मेळची ना सो बेटर म्हाका उत्तर दिया की केन्ना मेरेन हो ग्रीन बेल्ट तुमी तांकां करूंक लायतले आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमच्यो लोकल स्पिसीज आयडेंटिफाय करूंक लायतले स्पीकर सर तो पूर्ण ग्रीन बेल्ट जो तो सांगता पळय न्ही इट इज एन सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आसा ताज्या प्रमाणे हांव जस्ट हांव आत्तां सांगू शकना की बाबा तो सुप्रीम कोर्टाची गायडलायन आज मेरेन ते करूंक जाय आशिल्लो ऑलरेडी वायलेटीव आहा इट इज कंडिशन 7 ऑफ द एडेंडम डेटेड 13/3/2020 आमी न्ही तर सुप्रीम कोर्टान तांकां नेरीक जे मॉनिटर करपाक लायला ते नेरी जे आहा पळय न्ही ते मॉनिटरूय करता आनी सुप्रीम कोर्टाक हेजी टायम टू टायम गायडलायनूय दिता अरे हांवूय मॉनिटर करता नेरीत ती हांव करता पळय Speaker हांव sir. आमदार हांगाचो Speaker स्पीकर सर sir. वायलेशन जालें कितें करतलो एक्शन कितें घेता कंप्लीट तूं? करपाचें सांगात स्पीकर सर अकॉर्डिंग टू द कन्सेशनल एग्रीमेंट वायलेशन केल्या उपरांत तेंचेर कितें जी एक्शन घेवपाक जाय पळय न्ही ती आमी एक्शन घेता तशें न्ही अरे ऑलरेडी वायलेट केलो स्पीकर सर आमी सांगला पळय नेरी मॉनिटर करता त्या खातीर तांकां तो तेंच्यांनी टायम मागला आमी टायम दिला श्री कालू सर Honorable Speaker, on this same question of the green belt, the question of ours was very particular, 3C, the C of that 2AC. The details of the green belt set up at Mopa Airport furnish compliance report and other supporting documents. Answer ki dil amka, the environment clearance granted to the greenfield belt has been transferred by the Ministry of so-and-so in the name of the consensus so-and-so. CGIAL has been submitting the half-yearly EC compliance report to the Additional Principal Chief Conservator Forest C, Ministry of Environment Forest, and it is available at this website, and on their website. So I have gone through this, and what I have found is, the answer which they have given, I will tell you. The green belt of the adequate width and density, preferably with local species along the periphery of the plot, shall be raised so as to provide protection against particular noise. Compliance kite hai? Compliance for applicable safe operation airport as per aviation safety requirements will be ensured. Kaina Ejer. Now I'll come to this. In the order of the Supreme Court, please pass this. I'll give only relevant pages because the judgment is very fat. 4 copies I'm giving. Manche pass kar. These are directions given directly by the Supreme Court in the judgment of 16th January 2020. And a green belt specifically it is under Roman 7, page 62. Just pass one to Honorable Chief Minister quickly. 2 I've given for the Honorable Speaker. One just pass on top. First page it shows is the directions, and go to the next page, which says page 62. Green belt. Green belt shall be developed in an area as provided in project details with native tree species in accordance with the forest department, not NEERI. The green belt shall inter alia cover the entire periphery of the airport. The plantation species in and around airport site shall be carefully chosen to avoid birds nesting and to improve pollution control and noise control measures. Water incentive and or invasive species should not be used for landscaping. Plantation activity should be taken up under the expert guidance of Forest Department of Goa. Care should be taken that soil erosion measures should be taken up on priority so that the right mineralized soil of forest is not washed away. The plantation activity should also have an approach of soil conservation where planting is done along contours avoiding gully formation. As far as possible, monoculture plantation will be avoided, and this is important. The proposed 10 times compensatory plantation need to be monitored by the Government of Goa so that the target of planting 5.5 lakh saplings is achieved in a time-bound manner. Their survival rate is monitored and mortality is replenished. A major chunk of the 2.5 lakh saplings is proposed to be done by the
village level biodiversity committees necessary to ensure that people are largely given native species and or fruit bearing saplings so that they'll be able to derive economic benefits from such fruit crops, and also trees will provide better biological environment to birds. Topsoil should be separately stored and used in development of green belt. So this is specific, the directions of the Supreme Court. Kenna specific ahatenna, first is around the airport they should have done. If they have done it earlier, this soil erosion which is taking place and gawan test, all the mud which is coming down, yupache nahi. Ata gawan mati yata. In their wells, into their springs, also mud is coming. This is because kai roila nothing. प्रश्न विचार So I'm coming